कुरगांव पेडणे हांगासर शिवजयंती कार्यक्रमाक उपमुख्यमंत्री थळावो आमदार बाबू आजगांवकार हजर आशिल्ले। थंय उलयतना तांणी रोजगाराच्यो संधी तयार केल्ल्याचे भाशणात जाहीर केले। तुमचा आमदार खंय कमी ना। जे शिवाजी महाराजान जे आमकां मार्गदर्शन केलां तेच घेवन आमी फुडें वतात। आमी हर एक कामाक टफ उबे रावतात आनी काम करून घेतात। जंय आंदोलन सुद्दां करपाक पडलें जाता आनी ते आमी केल्ले। आनी हेच्या खातीरच आज एअरपोर्ट हांगासर पावलो आंदोलन भितरल्यान। म्हाजे बरोबर आंदोलनाक तेन्ना आमचे बर्वे सर आसले। सगळी कडेन आमी जागृती केल्या पेडणे तालुक्यान आनी हो खेचून आमी हाडलेलो। आनी हाडला एकच कारण की आमकां एम्प्लॉयमेंट मेळपाक जाय। नाजाल्यार तुमी म्हाका सांगात 40 मतदारसंघात खंयचो मतदारसंघ जो एम्प्लॉयमेंट दिवंक शकता आमी दिवंक शकता। पेडणे मतदारसंघात बेकारीचो आंकडो वाडटा। जायते तरणाटे शिकून बेकार आशिल्ल्यान थळाव्या मतदार आमदाराचेर बेजार आसात। तरी देखून आमदार नोकऱ्यांच्यो बडायो मारता म्हूण तिडकल्ल्या लोकांनी थंयच आमदाराक प्रश्न करून जाप विचारली। कितके तुमी आमकां दिल्यात पेडणे तालुक्यान? कसले सुवात दिल्यात? कोणा मेळ्ळ्या जॉब? जॉब कितले लागला पेडणे? कितके तुमी आमकां दिल्यात पेडणे तालुक्यान? कसले सुवात दिल्यात? कोणा मेळ्ळ्या जॉब? जॉब कितले लागला पेडणे? पेडणेकारांक सोय सुविधा दिवंक ना। कसलीच म्हणटा ते जॉब म्हणटा तो जॉबाक म्हणटा तो येवंक नाका म्हणटा तो। मग वचपाचें कित्याक? 50-100 रुपया मागपाक वचपाचें, 500 रुपया मागपाक वचपाचें हेजे कडेन? हां, लोकांक लाचार करपाचें जालें चल्लें सगळें। हांव म्हणटा जर हेणी हातून जाहीर करपाचें कितले जॉब तेणी दिले ते पेडणे तालुक्याक। मागासवादी म्हणून आमकां दवरले जाल्यार कितले तेणी जॉब दिले? सीएमान पेडणे तालुक्याचेर कितलो लक्ष घातलो? 25 वर्सां आमकां फाटीं दवरलेले आहा तेंच्यांनी। लोकांची फटवणूक केल्ली आहा पेडणे तालुक्याची। हांव मागता खरें जाल्यार तेंच्यांनी दाखोवपाचें जॉब कितें दिले ते पेडणे तालुक्याक। कोणाकच जॉब दिवंक ना। आमचे भुरगे आतां ट्रेनींग देश चाललो वाडपय तो फूल पेडणे तालुक्यान 4 जाण भुरगे आहात। एक बालकनातलो एकच तो म्हणटा हांगासून काम करून भायल्या काम केल्लें आसा तेणी। हां, हांव मागता तुमच्या हेजे कडल्यान की हे तेणी स्पश्ट करून दिवपाक। तो म्हणटा हांव बीजेपीचो मनीस म्हणटा आल्लेकाराचो मनीस म्हणटा। हांव म्हणटा बीजेपीचोच धर पण तूं कितें केलां हें दाखय न्हू। हांव म्हणटा आल्लेकार कोणाचो बीजेपीचो न्हू ह्यो खंयचो तर बीजेपीन न्हू ह्यो। हां, ह्यो बीजेपीन आमी बीजेपीच्यान विचारपाचें न्हू तर म्हणटा तो आल्लेकाराचो मनीस तूं विचारूं नाका म्हणटा तो मागीर आनी तेणी सांगपाचें न्हू।